रिव्होल्युशनरी गोवन्स येता ती लोकसभा वेंचणूक लढयतले आनी दोनूय मतदारसंघात उमेदवार दितले अशें पक्षाचो फुडारी मनोज परबान सांगले। आयकात। सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या गोवा वेल्लात शेनवारा घडून हाडिल्ल्या जाहीर सभेत मनोज उलयतालो। गोंयकारांची वळख भायल्या लोकांनी ना करून उडयली। भाजपा आनी काँग्रेस सरकारान मेळून म्हादय कर्नाटकाक विकली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक जर लज आसा जाल्यार बिगर गोंयकारांच्यो बस्ती डेमोलिश करच्यो अशें आव्हान मनोज परबान हे सभेत केले। आयकात। गांवकारी लँड आमच्या गांव आमच्या जाणट्यांनी आमकां दवरलेलो जागो काबार आनी आमकां गोंयकाराक जर एक घर बांदतलो जाल्यार आमच्या कडेन जागो ना, एक रूम काडटलो जाल्यार जागो ना, खंय भाड्याक रावतलो जाल्यार आमच्या कडेन पयशे ना। ही परिस्थिती आमची गोंयांत जाता आनी हे येतात आनी कोमदार जागे घेतात आनी झोपडपट्टी बांदतात। वी आर लुजिंग आवर आयडेंटिटी बरें ओके आसलें, म्हादय हेंच्यांनी चोरली, काबार केली म्हादय, डील केली या काँग्रेसीन आनी बीजेपीन डील केली। डील ज्या बीजेपीच्या कर्नाटकाच्या मॅनिफेस्टोन म्हादय विकपाचें बरयल्लें, म्हादय डायवर्ट करपाचें बरयल्लें, तोच मॅनिफेस्टो प्रमोट करपाक, तोच मॅनिफेस्टो आनी त्याच पार्टीक जिखोवपाक हे बीजेपीचे सगळे गोंयांत पट्टे घालून थंय कर्नाटकाक गेल्ले। गोंयांत सांगतात म्हादय आपली आवय, म्हादय वाटोवपाक आमी जाय ते करतले, जीव दितलो। सीएम सांगता जीव दितलो, पण तोच सीएम, तोच विश्वजीत राणे, तेंचेच कॅबिनेट अख्खे कर्नाटका वयता म्हणजे गोंयकार हांगा उदक नासतना मेले जाता, पूण तेंच्या पार्टेक थंय मतां पडपाक जाय, मोदीचो हुकूम आयकपाक जाय, ते अमित शाहचो हुकूम आयकपाक जाय म्हणून लेंबडे कशे सगळे जाण गेले कर्नाटका गेले आनी कर्नाटकवाल्यान तांकां घाटयांनी नांवूय दवरल्या लुच्चा। हे लुच्चा आमकां म्हणूंक ना, आमी वचोंक नासले कॅम्पेन करपाक, हेच गेल्ले जे गेल्ले तांकां लुच्चा म्हटल्यार तांकां लज पासून ना। जर सीएम प्रमोद सावंताक लज आसा ह्या घाटयांचे सगळे बस्ती डेमोलिश कर, रेव्होल्युशनरी गोंस फुड्यान आसतली पयली। खूब वर्सां गोंयकारांनी पळयलें काँग्रेस बीजेपीचें जे राजकारण आसा त्या राजकारणान गोंय कशें काबार जालें आनी गोंयचो आमचो जो आवाज आसा, गोंयकारांचो जो आवाज आसा तो पार्लिमेंटान केन्ना त्या रितीन ज्या रितीन पावपाक जाय तो पावोकूच ना। सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही गोंयची नवीन पार्टी आसा, यंगस्ट पार्टी आसा, लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी सद्या रिजनल पार्टी गोंयची आसा। सो आमी डिसायड केले की ही आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा गोंयकारांचो आवाज पार्लिमेंटान पावोवपाक। ते मागीर रिवर नॅशनलायजेशन जावं, मागीर ती म्हादय जावं, नाजाल्यार कोल हब जावं, नाजाल्यार एमपीटी पोर्ट लिमीट जावं, अशे भरपूर इश्यूज आसा गोंयचे आसा जे पार्लिमेंटान केन्ना पावोकूच ना, केन्ना त्या रितीन ते प्रेझेंटूच जावंक ना, तेजेर केन्ना आवाजूच जावंक ना। सो हे सगळे पावोवपाक लागून आमी तयारीन आतां फुडले 2024 जे लक्ष 2024 आमचें मिशन जे चालू जाला पळय, हितून दोनूय सिटां आमी कंटेस्ट करतले। आतां जाता तितले बेगीन आमचे कमिटीज आसा पळय ते ऑलमोस्ट फायनल जाला, फक्त कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचे थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे उरला ते फायनल करून आमी तेंच्या कडेन मिटींग घेवन कॅन्डिडेट सिलेक्शन प्रोसेस चालू करू। आमचे गोंय आमी राखतले, ते राखपा खातीर आमी प्रत्येक गावात वचून सरकारचे अपेस एक्सपोज करतले, भ्रष्टाचार करतल्यांक रस्त्यार हाडटले, कोणाक सोडचे ना अशें सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान सांगले। आयकात। आमच्या सगळ्यांचे गोंय आनी हे गोंय राखपाक आमकां सगळ्यांक हक्क आसा। तुमकां जेन्ना बेगा येयल्ली 50 कोका तेन्ना तुमी चिंतूंक ना, आनी आमी आतां खंय एक मतदारसंघान गेले, खंयच्याय मतदारसंघान पावले तेन्ना तुमी तुमचे चावता सारखे। ते 50 कोका घेवन कोणाक खंय गेले सगळ्यांक खबर आसा आनी कित्याक गेले ते। आमी प्रत्येक गांवांत पावतले, प्रत्येक मतदारसंघात पावतले आनी प्रत्येक जे ह्या सरकाराचे अपयश आसा हे एक्सपोज केल्या शिवाय आमकां सुख पडपाचो ना, कोणाक सोडपाचें ना। हांव परत एकदां सांगूंक सोदतां, कोणाक सोडपाचें ना। आमी पासियास काडला, हांव वॉर्निंग दिवंक सोदतां, जे कोण अशें इन्वॉल्वमेंट करता कोणाक सोडपाचें ना।
गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, श्वेता गांवकार आणि संगीता ओली.